Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. देशांत जावं गोंयांत स्लो का जायना पूण नंबर ऑफ केसीस आर रायझींग सो वी आर वरीड आनी हे लोक हू आर एट हाय रिस्क जांकां फ्री डोसीस गव्हर्मेंटान दवरल्यात इन ऑल गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स ते आजुनूय जितल्या प्रमाणान येवपा जाय तितल्या प्रमाणान येनात. आमी खरेंच निराशल्यात की हे लोक आजुनूय कित्याक येनात. द रिजन्स दॅट वी फावंड आउट इज दॅट सद्या नंबर ऑफ केसीस आर व्हेरी लेस, देर आर नो डेथ्स, हॉस्पिटलायझेशन ना. So there is a complacency set in, but we don't know what time what will happen. COVID is consistently giving us surprises. Healthcare workers, frontline workers आणि 60+ ह्या सगळ्या लोकांक म्हाजी मागणी आसा की तेणी बेगिनात बेगीन आमच्या गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटरांनी वचचें आनी वॅक्सीन घेवचें. From one day, that is on Thursday every week, now we have shifted on to 3 days a week. That is Monday, Wednesday and Friday. And as per Government of India guidelines and instructions, आमी आतां हर घर दस्तकूय राबोवपाक सुरवात करतात, which will be done on every Tuesday and Saturday. So all 5 days खंय ना खंय तरी वॅक्सिनेशनाची संदी प्रत्येक लोकांक तेंच्या एरियेन अवेलेबल आसतली. इतली संदी दितकच वेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आय रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन सगळ्यांनी मुजरत येवचें आनी हो डोस घेवचो. वेरीन देर आर सोसायटीज किंवा खूब घरां आसात त्या लोकांनी सुद्दां जर एकठांय जावन आमकां सांगलें की आमचे 60+ लोक एक 10 आनी इन मल्टिपल्स ऑफ 10 आसात, वी वूड बी हॅपी टू कम टू द डोर स्टेप एंड गीव द वॅक्सीन टू ईच एंड एवरी वन. आनी लास्ट म्हणून वॉट वी आर ट्रायींग इज वी आर प्लॅनिंग टू हॅव टिका उत्सव नाव. 60+ 96,000 आणि 200 लोक असे आसात की यू आर ड्यू, म्हणजे तांकां दुसरो डोस घेवन 9 म्हयने कंप्लीट जाल्यात आनी दे आर ड्यू फॉर द प्रिकॉशनरी डोस. असे 96,000 म्हणजे आमच्यांनी रफली म्हणूं येता की जवळ जवळ लाखभर लोक 60 वर्सां वयले जांकां डोस हो ड्यू आसा आनी स्टील दे हॅव नॉट कम. फॉर सी फेरर्स बींग इन गोवा आमचे खुबशे लोक बोटीर आसतात आनी तांकां प्रॉब्लेम असो आशिल्लो की तांचो सेकंड डोस घेवन जातकच तांकां 9 म्हयने वाट पळोवची पडटाली फॉर देर प्रिकॉशनरी डोस. आनी मेनी कंट्रीज आर इन्सिस्टींग दॅट इफ दे वॉन्ट टू कम टू देअर कंट्रीज तेणी प्रिकॉशनरी डोस घेवकूच जाय, म्हणजे 3 डोस घेतलेले आसूं जाय. सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज टेकन अ कॉग्निझन्स ऑफ दीस आनी तेणी अशी आतां नवी इन्स्ट्रक्शन्स घेतल्यात की रादर दॅन वेटिंग फॉर 9 months, नाव 90 days आफ्टर द सेकंड डोस दे कॅन टेक देअर प्रिकॉशनरी डोस. This dose again, if they are 18 to 59, they will have to take in private CVCs. If they are above 60, they can take free of cost in government CVCs. Then gradually 1 case, 2 case अशो वाढत now it is somewhere around say 10 to 15. Not a worrisome picture, but it is not something to be neglected also.